ना कालचो जो इन्सिडंट जो हांवें रिपोर्ट केल्लो की कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PSI ही ब्रुटली हिट अ वुमन विथ सो मेनी मार्क्स ऑन हर थायज एंड ऑन हर लेग्स आनी वयल्यान तेणें आपल्यागेलो मोचो जो आहा बूट तो लेवपा लायलो and this was yesterday which came to my notice and then I had gone to the honorable governor's palace to meet him. तेन्ना हांवें काल प्रेसांत आउट केलें आनी I told them that if the police station, Kolwa police station as well as the South Goa SP cannot investigate and find out who is this PSI from the Kolwa police station, then I will come here today afternoon and I will disclose the matter. So जे बायलेक मार पडला, जे बायलेक पुलिसेन मारल्या, PSI कोलवाचो जे मारल्या ते बायलेक, जे बायलेक मारून मोच लेव म्हूण सांगला आनी ते बायलेन चुरचूर जावन मोच लेवलो, दॅट वॉज दीस लेडी हू इज कम हियर टुडे. शी इज कम हियर टू फायल अ FIR कंप्लेन अगेन्स्ट दीस PSI. दीस इन्सिडंट वॉज प्रोबेबली अ 10 days बॅक इन्सिडंट. जे जाग्यार एक एक्सिडेंट जालो ऑन द बॉर्डर ऑफ कोलवा आनी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय मीन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी बॉर्डरीचे हो इन्सिडंट जालो आनी ते इन्सिडंट्साचें जें कितें जालें, आय अग्री विथ द पुलीस वॉट एवर इज द इन्सिडंट, की ट्रक आडायल म्हणटाय, कितें कोल म्हणटाय, कोण म्हणटाय की एक्स्टॉर्शन केस आहा आनी कितें म्हणटाय. आय एम नॉट डिबेटींग ऑन एनीथींग with the police station on that. With the SP I have told I am not debating on anything about the topic. Accident जालो, whether it was an extortion, ते म्हणटाय तागे गो एक्स्टॉर्शन करतालो, बॉर्डरीचे एक्स्टॉर्शन करता तो हिस्ट्री शिटर. I am not debating on anything. I am only asking why did the PSI Vibinov hit this lady brutally, इतली मारलें आनी आपल्यागेलो मोच लेव म्हूण, तुगे घोवाक साल्वार करपा जाय जाल्यार आपल्यागेलो मोच लेव म्हणून सांगलो. वाय डीड ही डू दीस? ही शूड बी इमिजिएटली सस्पेंडेड, इन्क्वायरी जावपा जाय तेजेर आनी दीस मेसेज टू गो क्लियरली टू द एंटायर पुलीस फोर्स ऑफ गोवा. हे भुरगे आतां नव पुलीस जावन येता आनी बायल मनशाचे तूं हात घालता. ताणी ताका धरले, ही टच्ड हर इन प्लेसीस वेच ही वॉज नॉट सपोज टू टच हर. ही बीट हर ब्रुटली. लेडी पुलीस आसना, तुका जोरी तोरी ते दिसता. आय इवन वेंट टू डॅट एक्सटेंट, जोरी तो ह्या बायलेन चोरी देखून गेल्ली, समज ती चोरी करून देखून धांवताली, यू कॅनॉट हिट हर. सो दीस इज अ क्लियर मेसेज टू ऑल द मेल पुलीस. आम वुमन पुलीस फोर्स कित्याक दवरताय, पिंक फोर्स कित्याक दवरताय? तुमच्यान पिंक फोर्स आपोवपा जाय नाशिल्लें? हे फकत नांवां कामाकू? सो हू गेव हीम द रायट टू डू दीस? सो माय मेसेज इज व्हेरी क्लियर. PSI नाव हांवें सांगलें. The lady is here. She has already writing down the FIR. Our advocate is also here. Strict action has to be taken. I spoke to the SP South. She is fully in agreement that a male police cannot hit a woman. She, being a woman itself, assured me that she is going to give justice. She is going to take this matter seriously. And with this assurance, I am moving out with the complaint getting put up over here. But the message is very clear. हे पुलिसेंक परत म्हाका सता एक बरें करून तांकां कावन्सिलींग करपाची गरज आसा. दे डू नॉट नो हाव टू हँडल पीपल. तुमी जर तर अरेस्ट करतले जाल्यार लोक खंय वयतलो? तुमी जर तर बायलांचे हात घातले, तुमी जर तर बायलां मारले, लोक वयतो खंय? सो दीस मेसेज इज व्हेरी क्लियर. आय थिंक दी होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हू इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, शूड टेक नोट ऑफ दीस थिंग्स दॅट इज हॅपनिंग एंड शूड मेक शुअर दॅट गोंयकार म्हूण आमी प्रोटेक्ट करून फायदो ना. प्रोटेक्ट करूंकूच जाय एकमुखाक सांगात दिवपाकूच जाय. म्हाकाय कोणागेलो करियर पेडेर केल्लो नाका, बट तुगे कॅरियरार आमकां हुस्को आहा जाल्यार तितलो हुस्को तुकाय आसपा जायो. जेन्ना ते बायलेचेर अल्मिराचेर तूं जेन्ना मात तेका, तुगे कॅरियरा हुस्को तुका आसपा जाय आशिल्लो. आमकां तुगे कॅरियरा हुस्को आहा की तूं सस्पेंड जातलो म्हूण, तो हुस्को तुका ना. 2 स्टारांचो PSI तूं. सो आय थिंक मेसेज इज व्हेरी क्लियर. स्ट्रिक्ट एक्शन हॅज टू बी टेकन and he has to be suspended. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.